आमचो एक रमेश वायन्स अलंकार थिएटरा कडेन म्हापसा साईश सावंत हो ताजो ओनर. म्हणजे एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. काल अचानक गुजरात पुलिसाचे कोण तरी म्हणजे सो कॉल्ड गुजरात पुलीस, आमकांय खबर ना ते गुजरात पुलिसूच काय आनीक कोण ते प्रायवेट गाडयेन येवन ताका शॉपा वयल्यान उखलून घेवन गेल्ले आसा आनी कांयच ताजेर अरेस्ट वॉरंट ना आनी इंटिमेशन टू लोकल पुलीस आनी लोकल एक्सायजूय कांय ना. म्हणजे देर वॉज नो लोकल पुलीस एकंपनींग देम आनी ते युनिफॉर्मानूय नाशिल्ले. आनी आमकां सांगतना खंय ताका सांगलां की गुजराताक कितें तरी खंय कसलो स्टॉक धरला मॅकडॉल नंबर 1 आनी तो खंय ताज्या शॉपा वयल्यान परचेस केल्लो. सो आतां आमी हेडक्वॉर्टर्सान आयिल्ले बट आज 1 मे असल्या कारणान हांगा कोणूच ना. सो आतां हाजें कितें तें आमकां हाजी आयडिया ना. आमी तशेंच एक्सायज सुप्रिटेंडंटाय कडेन उलयले. देर इज नो इंटिमेशन बाय गुजरात पुलीस टू एक्सायज. एज पर रूल तांच्यांनी गोवा एक्सायजाक इंटिमेट करपाक जाय आनी गोवा एक्सायजाच्या स्टाफाक घेवन कितें तें आमचेर कारवाई करपाक जाय. सो कोणूच असो म्हणजे दीस इज एज गूड एज किडनॅपिंग. म्हणजे प्रायवेट व्हेहिकल आनी विदावट एनी युनिफॉर्म आयला आनी आमच्या एका मेंबराक घेवन गेला हें बरोबर न्ही. आमी वायन शॉपां ओपन केले हांगा आनी आमी ड्युटी पेड सगळो स्टॉक म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटाचो ड्युटी पेड स्टॉक विकता. आतां समोरचो कस्टमर तो घेवन कितें करता खंय वता दॅट इज नॉट आर लुकआउट. आनी आज आतां अशें आमच्या हाका म्हणजे नथींग बट किडनॅपिंग. सो आमी मागता मुख्यमंत्र्या कडेन जो होम डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आसा तसोच एक्सायज मिनिस्टरूय आसा आमचे हातून सेक्युरिटी कितें म्हणजे आमकां हातून आतां कितें तरी वी नीड टू बी सेक्युअर. म्हणजे आतां एक तुमकां दुसरो इन्सिडंट सांगता. एक 5-6 म्हयने पयलीं आमचो दिनेश केनावडेकर JK वायन्स म्हापसा महाराष्ट्र पुलीस आयले आनी अशेंच कांयच हें नासतना ताका हांगच्यान घेवन दोडामार्ग घेवन गेले. म्हणजे आनी ती बीन एक कसली 1 वर्स पयलीं खंय कोणाक तरी घेवन खंय थंय स्टॉक धरिल्लो आनी ताजे कडेन कितें 12 बॉटल्स अंडर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना त्या कस्टमरा कडेन कितें 12 बॉटल्स खंय सापडिल्ल्यो ज्यो हाज्या शॉपा वयल्यान व्हेल्ल्यो 12 बॉटल्स आनी वी आर अलावड लिगली टू सेल 12 बॉटल्स टू एनी इंडिविज्युअल. म्हणजे आमची सेक्युरिटी कितें हातून. सो हाजेर आतां बेगीन कितें तरी मुख्यमंत्र्यान हें काडपाक जाय नाजाल्यार आमकां लिकर ट्रेड बंद उडोवची पडटली. वील हॅव टू गो फॉर इनडेफिनेट शटडावन. ओके, तुमी डीजीक मेळपाक गेले, डीजी मेळ्ळा तुमकां? आज कोणूच ना थंय कित्याक आज 1 मे सो वी वूड नॉट वॉन्ट टू बट हांगा आज कोणूच अवेलेबल ना. सो वी आर इन अ पॅनीक मोड. वी डोंट नो वॉट इज हॅपनिंग. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो बॉर्डरीचो जेन्ना एक्सायज इन्स्पेक्टर जो आसता हाव हॅज बीन दॅट फॉर युअर दॅट इज नॉट आर लुकआउट. वी आर हियर टू सेल. नो पण जेन्ना तुमचो ट्रान्सपोर्ट येता वयता तेन्ना आमचो ट्रान्सपोर्ट येना तातूंत. वी आर रिटेलर्स. वी आर रिटेलर्स. तो डिस्ट्रिब्युटर जाता जेव्हा तुमकां येता पळय तेन्ना तुमकां कितें सांगला बाबा? ना आमकां तातूंत कांयच ना. आमकां जो लोकल डिस्ट्रिब्युटर आसा ताजे कडल्यान स्टॉक आमी वीथ बील आनी वीथ परमीट घेता आनी ते आमी फाल्यां इवन तुका विकपाक शकता. तुका विकपाचे आमकां 12 बाटल्यांचो अधिकार आसा. आतां तूं फाल्यां त्यो बॉटल्स घेवन महाराष्ट्रा वता, कर्नाटका वता आनी खंय वता दॅट इज नॉट आर लुकआउट न्ही. ताज्या खातीर आमी कांय करपाक शकना. आमी शॉपा ओपन कित्याक मागीर तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक प्रयत्न केलो तांकां? आमी कॉन्टॅक्ट करपाक आमकां कांयच हें ना. आमकां कांयच आयडिया ना आतां कितें चल्लां तें. आमकां आज साईश म्हणटा ताजो गुजरातच्यान फोन आयला. गुजरातच्यान फोन आयला आनी की तो ताका थंय गुजराताक व्हेला म्हणून एक वॉट्सॅप कॉल आयिल्लो आज आमच्या एका मेंबराक. इतक्यात ताजो फोन बीन बंद आसा आनी वी डोंट नो हाव टू कॉन्टॅक्ट हिम. सो वी आर डेफिनेटली मिटींग द चीफ मिनिस्टर नाव. चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी अपॉयंटमेंट मागला. येणाऱ्या थोड्या वेळान आमी मुख्यमंत्र्याक मेळटले. बट वी नीड टू बी सेक्युअर्ड इन दीस. हें कशें आतां आमी लिगल स्टॉक विकता, आमी लिगल वायन शॉप्स घेवन बसल्या. कंज्युमर जो आमचो आसा, कस्टमर जो आमचो आसा तो जर तें घेवन फाल्यां खंय वता दॅट इज नॉट आर लुकआउट न्ही. ताज्या हातून जस्ट तुमी आयले कांयच अरेस्ट वॉरंट ना कांयच येना अशें आमच्या सगळ्या वायन शॉप ओनर्सांक जर व्हरपाक लागले जाल्यार आमी धंदो कसो करपाचो? ओके, टॅलिकॉल येवंक ना, फक्त व्हॉट्सॲप कॉल येवंक ना. आयले खंय तर इन प्रायवेट हें पाटील म्हणून कोण तरी म्हणजे कालच्यान खंय हें चल्लां. काल दिसता ते केन्ना तरी आयले ताका हें करून घेवन गेले आनी आज सकाळीं आमकां फोन आयला दॅट इज ऑलरेडी इन गुजरात. म्हणजे काल ताका घेवन गेले. सो गोंयच्या पुलिसांक कांयच इंटिमेशन गोंयच्या पुलिसांक तेच विचारपाक आमी हांगा आयिल्ले बट हांगा कोणूच ना. बिकॉज इट हॅज टू बी अ कोऑर्डिनेशन. एब्सोल्युटली मोर दॅन पुलीस एक्सायज हॅज टू बी इनवॉल्ड इन दॅट. गोंयच्या एक्सायजाक तांच्यांनी हेड ऑफिसाक कळोवपाक जाय आनी गोंयच्या एक्सायजाचो एक स्टाफ तांच्या बरोबर आमच्या प्रिमायसिसान येवपाक जाय. सो असली कांयच प्रक्रिया जाल्ली ना. गोंयकारांक व्हॅल्यूच ना आलो कोणा गोंयच्या एका कोणाकूच व्हॅल्यू ना आलो आतां. आनी आमी कितें रस्त्यार विकना. वी आर इन अ लायसन्स प्रिमायसीस. आमी लायसन्स प्रिमायसिसान आमचे कडेन जो कस्टमर येता ताका आमी विकप काय ना. आमी धाडूंक ना तो स्टॉक भायर.
आमचो मेंबर आपले गाडयेन घेवन किंवा आपल्या फ्रेंडाच्या गाडयेन घेवन तो भायर वचूंक ना. आमच्याकडे कस्टमर येयला आमी कस्टमराक कस्टमरांक दितलेच न्हू आमी ओपन शॉपाक आमी customer क विकप जायना. जायना. should we sell or not to our consumer हे आमकां आतां वी नीड अ स्ट्रॉंग एश्युरन्स फ्रॉम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आता नाल्यार धंदो ह्याला करप आमकां पॉसिबल जावचें ना. जशें हांवें म्हणलें JK वायन जो आसा आमचो ताका व्हेल्लो ऑलरेडी आनी ताणें तो कोर्टांच्यान सगळें हें करून तो भायर सरला. दिनेश केनावडेकर आमचो पुलिसांक मेंबर इन्फॉर्म केले आमच्या कोणें आमच्या लोकल पुलिसांक वी डोंट नो दॅट्स वॉट वी हॅव कम टू आस्क येयल्या मी. न्हू हांवें. तेच विचारपाक आतां आमी हांगा येयले बट हांगाच कोणूच ना. आनी तो नांव घेता SP नॉर्थाचें खंय तो नांव घेतालो. SP नॉर्थाक आमी सांगला म्हणटालो बट रिटर्न आमकां कांयच दाखोवंक ना. SP नॉर्थाक कितें हें केलां तें. ओके. आतां हाजेर कितें तें आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यानूच आमकां हाजेर कितें तें आतां सांगचें. नाव कितें म्हटलें तेंचें? पाटील म्हणून कोण तरी ना व्हेला तेका साईश सावंत साई सावंत आनी रमेश वाईन्स नियर अलंकार थिएटर म्हापसा. ओके ओके.